फ्रीडम फाइटर किती झाले ऍडमिट करचे पडली तिका आता जशें उदोळ हांवें सांगलें आजचो तांचो 16वो दीस हंगर स्ट्रायकाचो। आज 16 दीस जाले ते हांगा बसल्यात आनी हे इनसेन्सिटीव सरकार जी आसा तांकां हाजें कांयच पडून गेल्लें ना। ती आज महिला जी आसा ते आज गांवोगावी वचून गरीब कल्याण आनी कितें कितें प्रोग्राम करतात हे सरकार। आनी हांगा जेन्ना ही अंगणवाडी वर्कर्स जी गांवागांवांनी वचून काम करपी आसात तांची परिस्थिती अशी करून उडयल्ली आसा ह्या सरकारान। ना ह्या खात्याचो मंत्री ना ह्या खात्याचे बाकी डायरेक्टर्स आसतले ना मुख्यमंत्री हांकां कांयच पडून गेल्लें ना। तांकां खबर आसतना सुद्दां त्या ह्या 7 बायलांक जी आज अंगणवाडी वर्कर्सांक जी रस्टिकेट केल्ले आसा टर्मिनेट केल्ले आसा तांचेर आज तांचे कडेन उपाय ना। अशें इनसेन्सिटीव सरकार काय हांवें पळोवंक ना। वुमन एम्पावरमेंटाचेर हे सरकार उलयता, महिला सबलीकरणाचेर उलयता आनी महिलांची अशी दशा ह्या सरकारान केल्ली आसा। आज रात्रीक भरपूर पावस पडलो, त्या पावसाचो तांकां जबरदस्त त्रास जालो। गेली 15 दीस तांकां बाकीचे हांगासरले जे एलिमेंट्स आसात वेगवेगळे ते तांकां हांगा येवन त्रास करतात। ह्या परिस्थितीन ती आज बायलां आसा। घरां प्रेशर, भुरग्यांचे स्कूल्स हे सगळे आसतना हे सरकार न्हिदला काय कितें म्हणून काय न्हिदेचे सॉंग घेतला ह्या सरकारान अशें एकंदरीत चित्र हांगा दिसता। हांव ह्या सरकाराचो धिक्कार करता। हे सरकार इनसेन्सिटीव सरकार आसा। हे फक्त टार्गेट करपाक जाणा, हाय प्रोफायलांकूय टार्गेट करता आनी आज सर्वसामान्यांकूय हे सरकार टार्गेट करपाक लागला। ह्या सरकाराचो हांव सामको प्रखरपणेन ह्या निशेध करता आनी धिक्कार करता। एडवोकेट रुजना शिरोडकर हांगा आयिल्ले आसात जे युनियन लीडर आसात आनी हे अंगणवाडी वर्कर्सांचे ते लीड करतात। तुम्ही सगळ्यांनी आज विटनेस केलाच कितें जालें ते। आयज 15 दीस उपोशणाक कंप्लीट जाल्या। सरकाराक आमी निवेदन केल्लें की आमचो टर्मिनेशन जे आसा 7 अंगणवाडी वर्करांचे टर्मिनेशन फाटी घेवचें, कारण ते टर्मिनेशन प्युअरली पॉलिटिकल आशिल्लें। 2-3 दीस पयलीं शिवरायांचो राज्याभिषेक दीस जालो। त्या दिसाक मुख्यमंत्र्याचें एक भाशण, सॉलिड भाशण, तें भाशण आयकतकर अशें दिसलें की आमी खंयच्या राज्यान रावता आनी ह्या सरकाराक आमी कित्याक विरोध करता। आमी मूर्ख काय कितें ह्या सरकाराक विरोध करपाक? पण वस्तुस्थिती कितें आसा, वस्तुस्थिती हांगा येवन पळयतकर कळटा। जे सरकार महिलांचो आदर करूं शकना, जे सरकार महिलांक प्रोटेक्शन दिवंक शकना, ते सरकार महाराजांबद्दल उलयता। लज आसा का म्हणून ह्या लोकांक? महाराजाचे आदर्श म्हणटा महाराष्ट्रांचे। जे सरकार शिवाजी महाराजाक आपले आदर्श म्हणटा ते लोक आज महिलांचो आदर करू शकना। शेम ऑन यू ऑल, शेम ऑन दिस गव्हर्नमेंट। महाराजा बद्दल जेन्ना उलयता तेन्ना महाराजा बद्दल तेंच्यांनी अशें सांगलें की महाराज महिलांचो आदर करताले। जरी ती मुघलांची महिला असली जाल्यार सुद्धा तिचे प्रोटेक्शन करप महाराजाचे दायित्व आशिल्लें आनी महाराज तशें करताले। आनी तशा प्रकारचे सरकार हे खंय आमच्या गोवा गव्हर्नमेंट, प्रमोद सावंताचे सरकार। प्रमोद सावंत बाब, दोतोर, तुझे महिला कर्मचारी तुझ्या सरकारान काम करपी तेका आज हॉस्पिटलान वचचें पडलें। कारणीभूत तुझे सरकार। हे सरकार जे शिवरायाक आपले आदर्श समजता अशें सरकार। हांव ह्या सरकाराक विनंती करता
इमिजिएटली एक्शन जावंक जाय. दिपाली नायक ही डायरेक्टर आसा तिजेर, कारण ती बायल ती ऑफिसर इतली वेळा वर्करांक त्रास करता. हांगा गाडी घेवन रावता, कोण आयल्या कोण वता ही ती बायल हांगा येवन पळयता. शी हॅज नो वर्क इन द डिपार्टमेंट. ती हांगा येवन आझाद मैदानान गाडयेन बसता आनी पळयता की कितल्यो बायलो आसा का म्हणून. अशी ही बायल जी आसा तिचे सस्पेन्शन आनी तिचेर इन्क्वायरी ह्या सरकारान करचीच पडटली. आमी जशें ठरयलां, जोपर्यंत आमचे टर्मिनेशन फाटी घेना 7 महिलांचे, तोपर्यंत आमी फाटी सरचेत ना. दुसरी मागणी जी आशिल्ली ती ते दिपाली नायक आनी जी डेप्युटी डायरेक्टर आसा ज्योती देसाय हिचेर एक्शन जावंक जाय, कारण त्या लोकांनी हे सगळे आंदोलन ट्रिगर केल्ले आसा. आनी जोपर्यंत ह्यो गोष्टी जायना तोपर्यंत म्हाका दिसता 7तल्यो 7 महिला म्हाका दिसता हॉस्पिटलांत पावतल्यो. कारण त्या बायलांनी ठरयला जोपर्यंत आमच्यो मागण्यो पूर्ण जायना तोपर्यंत आमी हांगच्यान उठचे ना. आनी सरकाराक हांव एकूच शिटकावणी दिता, जितले दीस वाडटले तितल्यो मागण्यो वाडटल्यो. सरकाराने बेगिनात बेगीन सोंपोवचो पडटलो विषय, कारण हे तुम्ही पॉलिटिकल रिवेंजान केला. जसे शिवाजी महाराज सांगताले की मुघलांची बायल असल्यार सुद्धा तिचेर अत्याचार जावंक जायना, हांगा तुम्ही काँग्रेसच्या लोकांक टार्गेट करपाक लागून त्या बायलांक हे करता. कसले थर्ड क्लास राजकारण तुम्ही करता काय म्हणून. आणि गोंय कितें तुमच्या बापायचे फात, तुमकां जाय तशें वागपाक. शिटकावणी, फायनल शिटकावणी, सोमारच्यान आमरण उपोशणाक बसपाक आमकां कारणीभूत करनाकात हे हांव प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे ह्या दोगांयकूय सांगूंक सोदता.